मेजर हांगा होल्डिंग कॅपेसिटी वाडोवपाक ही सायड मातशी डिसिल्ट करून क्लीन करपाक होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली आनी एट द सेम टायम ते रस्त्याचेर कल्वर्ट्स मातशें बांदून ती उदक फ्लो वाडटलें तर उदकूय सामकें चड पडलां आनी सामकी लो लायंग एरिया आनी ताका कोणूच म्हणजे अशें हेल्प करूं शकना बिकॉज दीस इज नॅचरल फेनोमेना उदक जर इतलो डावनपोर जालो फ्लडींग अशें म्हणूं शकना हाका दीस इज हार्डली 6 to 7 inches वॉटर इज देर आनी विच इज इन द सामकें लो लायंग एरिया आतां उदक जर हांगा रोड हायट वाडली जाल्यार मातशें हें जातलें इतलेंच बाकीच्यांनी क्लॉगिंग किंवा हें ना हांगा डिसिल्टिंग चालू करपाचें हय डिसिल्टिंग हे म्हाका एरियेक डिसिल्टिंग करून ताची होल्डिंग कॅपेसिटी वाडयतले म्हणजे तितलें आनी उदक मातशें देंवतलें न्ही बेगीन फास्ट सांगलें हें आतां 40-50 वर्सां जालें येतात उदीक पूण ह्या आतां ही 4-5 वर्सां जाले जास्ती येवपाक लागले ताका कारण आमदारान सांगलां ते परत म्हाका ते रिपीट करपाचें ना आतां हांगा आमदारान ट्राय करता म्हटल्यार की बाबा हो कल्वर्ट जो आमी बांदपाचो आहा जे आमी आतां उबे आहा तो आतां ऑलरेडी पास जाला टेंडर जालो आनी आमी रस्त्याक हायट दिता आमच्या हितूनसून आमी प्रयत्न करता कित्याक आमकां दिसता बाबा हो पयलींचो प्रॉब्लम एका सुटावो तरी खंय तरी मेळपाक जाय पूण काही कारणां खातीर हो सुटावो आमी ट्राय करतले पूण जायत जाल्यार देवाचेरूय आहा कित्याक ही जी घरां आहा ती सगळीं सकयल रस्त्याक तेकोन आसा आनी शेतूय तेकोन आहा तुमकां सांगलेलें आमी जे आतां हांवें सांगता तेन्ना पयलीं कशें आसली 4-5 शेतां आसलेलीं ते 4-5 शेतां भितर 3 शेतां आमची ऑलरेडी मातयेन हें केली लँडफील करून जालें पूण ताका आतां ते उदकाक रावपाक कॅपेसिटी ना म्हूण ते सगळे अवलंबून ही 2 शेतांचेरूच आहा म्हूण खंय तरी आमी आतां तुमकां आतां सांगला जो कल्वर्ट आतां न्यू बांदपाचो तान्या हॉटेला कडेन तो रस्तो वायडनींग आहा थंयसरूय आमी 3-4 कल्वर्ट न्यू बांदपाचे आहा कित्याक तो आतां पयलींच्या हाचे 1 मिटराकीन सकयल आहा पूण थंयसरूय कितें काय जाल्यार खंय तरी आमकां एक राहत मेळटली बाबा आनी कितें तरी जावंक शकता फुडल्या वर्सां जावंक ना आमकांय दूख दिसता बाबा लोकांच्या घरांनी उदक वयता कित्याक पूण 3-4 दीस असो पावस पडला की ताकाय आमी काय करूं शकता पावसाक ती देवाचें हें आसा पूण हांव इतलेंच मागता आमी जाय तितलो प्रयत्न करतले लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो आनी तुमचे कडेन कितें सजेशन आसा लोकां कडेन कितें सजेशन आसा ह्या एरिया खातीर तेंच्यांनी दिवचें अक्षर कित्याक मागीर फुडें आमकां अशें जावपाक ना आमी केलें आनी आमकां तुमी अशें आयकलेलें अशें जावपाचें थोड्यांक अशें आसता कित्याक आमी क्लीन केलें तें क्लीन करता थोडे म्हणटा ना हें क्लीन जावंक ना पूण जितलें जाता तितलें क्लीन केलें पूण ह्या खातीर आमी ह्या फावटी ह्या शेतान पासून आमी डिसिल्टिंग करपाक आपयलां पूण आतां फाल्यांसून WRD हांगाच डिसिल्टिंग करतले पळय आमचो प्रयत्न आसतलो जाता तितलें आमी काम करपाचें आहा आनी दिसता बाबा फुडल्या टायम तरी जावंक जायना कित्याक तुमकां खबर आहा प्रोसेस कसो आसता तो गव्हर्मेंटाचो प्रोसेसाक टायम लागता पूण पयलीं कितें आसा पयलीं जे कोण येयल्ले आनी येवन गेले आमदार तेंच्यांनी कांयच फुडाकार घेवंक ना म्हूण ती हालत आमकां घेवंक पडटा आमकां कशें ह्या गोश्टी सगळी ABCDसून सुरू करूंक पडल्या म्हाका इतलें दिसता की ह्या फावटी पावसूय इतलो पडत आसा म्हणजे एक्सेस उदक सगळ्या कडेन जायत आसा ते रिजन न्ही ते आसले पसून जाल्यार आमच्यो सिस्टम मातच्यो सारक्यो आसपाक दिसता म्हणून जेन्ना पसून हांवें हें केलां म्हणजे तुवें पळयलें की ह्या सिटी भितर खंयच बुडून वचना पूण ही एकूच एरिया लो लायंग आसा सो लो लायंग आशिल्ल्या कारणान हांगा चड उदक भरपाचे चान्सीस आसता आनी हें भरता केन्ना जेन्ना पळय एक तर पावस घोग्यांनी पडटा आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हाय टायड आसता म्हणजे उदक भायर पंप हें वचना हाय टायड आशिल्ल्या कारणान तें उदक वचना तेन्ना हांगा उदक भरता आनी हें भरून हो एक पार्ट जालो आज आमी हांगा लास्ट टायम पसून आयिल्ले आमी हो रस्तो रेज करपाचो आमी टेंडरूय जालो आनी हांगा मदीं आमी कल्वर्ट घेता हे सगळे कल्वर्ट जे आसा पळय न्ही 30-40 वर्सां कोणें लक्षूय दिवना आनी कोणें करूंक ना इनफॅक्ट आमच्या वास्कोन भितर एक मेस्तावाड्याचो नल्लो सोडला जाल्यार एकूय नल्ला पसून ना सो ते आमी सगळे प्रपोज केल्या आनी ते आपल्या हातून 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सा भितर ते कंप्लीट जातले पूण हे जे कल्वर्ट्स आसा तातूंत पयलें हांगच्यान उदक येता ते पासार जावन हांगा येवपा जाय ते पयलीं म्हणलें हांगच्यान स्लो येता सो हो कल्वर्ट पयलो बांदपा जाय सो हाजो आतां टेंडर जालो सो हो कल्वर्ट जातलो फुडें थंय गेले की हाजे कडेन रावंड हें केलां ड्रेनेज केल्या ते रावंड गेले की ते उदक आनी स्लो वता सो आमी आतां जेन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदतले तेन्ना तो कल्वर्ट आमी मदल्यान घेतले उदकाक कशें आसता तूं जितलो घुंवून वता तितलें स्लो वता सो उदकाक आमी तो स्ट्रेट मदल्यान आमी कल्वर्ट सांगला सो तो एक पार्ट जालो आनी मांगरांसून देंवता आसतना दोनूय तळ्या मदीं जो रस्तो आसा ताजे मदीं 4 कल्वर्ट आसा हे सगळे कल्वर्ट हे ब्लॉक जाले म्हणजे पयलीं पसून आतां तांकां मॅन्युअली तुमी कितेंय केलें जाल्यार तें काडूंक आमी शकना सो तांकां ते नवेच कल्वर्ट बॉक्स टायप कल्वर्ट आमी प्रपोज केले रोड वायडनींग केल्या तेन्ना ते सगळो हो प्रॉब्लेम कमी जातलो म्हणजे लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान आमी हो प्रॉब्लेम वर्सान वर्स एका तरी दुसऱ्या वर्सा जावंक शकता पूण दुसऱ्या वर्सा असो प्रॉब्लेम जावचो न्ही नाजाल्यार जालो जाल्यार कमी प्रमाणार जावचो हाज्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करता आनी म्हाका दिसता हाजो टेंडर जालो पूण आमी सायमल्टेनियसली केले जाल्यार चड बरें जातलें आतां एसेंब्ली चालू आसा आनी एसेंब्लीच्या टायमार हांव सीएमाकूय बी सांगतलो की तो मांगरांतलो रोड आसा तो रोड वायडनींग आनी कल्वर्ट आमकां इमिडिएटली दी म्हणजे एटलीस्ट हांगचें उदक ड्रेन जावनी
सो आमी लास्ट टायम सगळे तुमी पळयलां की आज मांयमोळें जें तळें आसा ताची होल्डिंग कॅपेसिटी वाडल्या, म्हणजे तें सारकें तळ्यांतशें जालां. सो आमचें उदक वता तें थंय सांठून उरता. हांगा हें पॅक केल्ल्या कारणान हांगा पळय सांठटालें उदक तें एक तर काबार जालें. ताज्या खातीर हांगाय तोय एक रिजन आसा आनी स्वतंत्र पार्क तोय एक रिजन आसा, थंय ब्लॉक जाता पळय ते ह्या कारणां खातीर आसा की हें तळें बंद जालें. आतां बंद जालें तें बंद जालें, ताका आमी हें करूंक शकना, पूण तातूंतल्यान वाट कशी काडप की मदलो कलवट घेतलो की तो जातलो. सो हांगच्यान होल्डिंग कॅपेसिटी आसा पळय, आतां आमी काल मिनिस्टरा कडेन उलोवन फालच्यान हांगा काम स्टार्ट करता. हें फर्स्ट टायम आमी इतल्या वर्सांनी हांगाय स्टार्ट करता. म्हणजे हाजें कितें जातलें, होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली आनी कांय ना. म्हणजे जितलें उदक येता पळय तें लोकांच्या घरांनी वचचें परस नाल्यार आनी खंय वचचें परस हाजें होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली आनी त्या कारणान इल्लें कमी फ्लडिंग जातलें. डिसिल्टिंग चालू करपाचें. डिसिल्टिंग आतां हांगाय स्टार्ट करता. फाल्यां परवा भितर आज इंजिनियर्स आयले आमचे सगळे, कॉन्ट्रॅक्टरूय आयले, म्हणजे इमिडिएट ऑन प्रायोरिटी घेवपा खातीर मिनिस्टरान काल सांगलें आमी रिक्वेस्ट करतली. सो हाजी होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली, हो नल्ला जातलो आनी ते 3 नल्ला जातले. सो डेफिनेटली बाय नेक्स्ट इयर जो पावस आसतलो हांव एश्युअर करना ह्या एरियेक, बाकीच्या एरियान फ्लडिंग जावचेंच ना. आमी तितलो प्रयत्न आमी सगळे करता, पूण ह्या एरियेन कमींतल्या कमी फ्लडिंग कशें जावचें हें आमी चिंतता. आमकांय जेन्ना कोणाच्या घरान उदक वता आनी तांकां थंय रावपा मेळना, तांकां आनी खंय सोयऱ्यागेर भाड्यान रावचें पडटा, तेन्ना आमकांय वायट दिसता. पूण हे प्रॉब्लेम जे आसा हे 30-40 वर्सां अशेंच जायत आयिल्ले आसा आनी तातूंत भितर एग्रावेट कित्या खातीर जाला, ही लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान टायड वयर सरली की तें उदक ऑटोमॅटीक बॅक वचता, भायर वचना, उदक भायर वचपा जाय दर्यान, तें दर्यान वचना आशिल्ल्या कारणान तें परतें हांगा बॅक येता.